गोवा डेरीचे मिल्क प्रायस आता वाडपाचो आसा. हय, तशें काल जी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आमची 31/3/2022 ची मिटींग जाली आनी तातूंत गोवा डेरीचे जे मार्केट मिल्क आहा, पावच मिल्क आसा, ताजो रेट सादारण लिटरा फाटल्यान 4 रुपये वाडोवपाचो निर्णय घेतला. आनी हे जे 4 रुपये वाडटले तातूंतले 2 रुपये शेतकऱ्यांक वतले. 1.5 रुपये कंटिंजन्सी फंड आसतलो, जे जशी जशी म्हारगाय वाडटली, भायले जे आमकां आतां प्रॉडक्ट दूध बी हाडचें पडटा ते ताजो ओपन मार्केटान रेट चड आसा, ते फंड आमी थंय यूज करतले. 1.5 रुपये आसता. आनी प्लस आमगेले शेतकरी जे आसा तांकां कॅटल फीड रॉ मटेरियल्स जे आसा आतां ते ताजो रेट भरपूर वाडला आनी ते सबसिडायज रेटान आमी तांकां दितात. ते पयशे थंय यूज जातले. म्हणजे सादारण 4 रुपये वाडटले, तातूंतले हे फक्त 50 पयशे आमगेले हे जे आसात आमगेले आमकां जो खर्च आसा तो खर्च काडपाक लागतले. आनी कित्याक लागून सगळें वाडलेलें आसा, लॉजिस्टीक वाडलां, फ्युअल वाडलेलें आसा आनी बाकीचे ह्युमन रिसोर्स हे आसा, ताका लागून हे सगळे जे खर्च वाडले आनी ताका लागून हे जे डेरीन हे आसा फिल्ड आसा ते सस्टेन जावपाक, एक तर डेरी सस्टेन जावपाक जाय, दुसरे फार्मसी सस्टेन जावपाक जाय. तांगेले जे आतां धंदो आसा तांकां कांयच परवडना. तांचे कडेन ग्रीन फॉडर लावपाक तितले गोंयांत फॅसिलिटी ना आनी ते टोटली ताजेर कॉन्सन्ट्रेट फीड पळय आनी ताजेर डिपेंड आसता. सो तांकां लागून तांकां मदत जावची आनी आमगेली डेरी सस्टेन जावची म्हणून आमी हे प्रायस हायक करतात. ओके, सगळे पॅकेट्सांचो रेट वाडटलो म्हणजे तुमचे तिगेले फॅट मिल्क आसता आनी 4 ब्रँड आसात. स्टँडर्डायज मिल्क म्हणून आसता, काव मिल्क आसा, टोन मिल्क आसा आनी फूल क्रीम मिल्क आसा. सगळ्यांचेर हे 3 4 रुपये वाडटले. फूल क्रीम मिल्क आसा ताचे 5 रुपये वाडटले. आनी आमचो जो सेल आसा आतां तो 64,000 लिटर आसा. तुमी मिडिया केन्ना केन्ना सांगतात तो कमी आसा चड आसा, पूण ऑन एन एवरेज 63 ते 64,000 तो सेल आसा लिटर आसा. केन्नाच्यान ही दरवड लागत? आतां आमी जे कालचे जे मिटिंगेक ठराव घेतला तो आजूच आमी हातून दिला, RCSांक दिला. गव्हर्मेंटाचे अप्रुवल जाले ते बरोबर सायमल्टेनियसली दोन्ही वाडयतले आमी, शेतकऱ्यांक वाडयतले आनी मार्केट रेटी वाडयतले. ओके, थँक्यू.